नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रुडंट मिडियाची हॅलो दोतोर ही कार्यावळ फेसबूक तसेच युट्यूबाचेरूय तुमकां पळोवपाक मेळटली आनी इट इज स्ट्रिमींग ऑन लायव्ह ऑन जिओ टीव्ही एंड टाटा स्काय ॲप्स. तर प्रश्न विचारतना तुमच्यानी आमकां 24904444 आनी 24904445 हाचेरसून डायरेक्ट प्रश्न विचारिता फोना वयल्यान. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. आनी आयचो जो आमचो खाशेलो डॉक्टर आसा, आयचो एक्सपर्ट जो आसा तो आसा प्रोफेसर डॉक्टर उदय काकोडकर, असोसिएट प्रोफेसर एंड युनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मनरी मेडिसिन, गोवा मेडिकल कॉलेज. तुमचे छातयेच्या दुयेंसा विशीं जे प्रश्न आसतले ते सगळे प्रश्न तयार दवरात. तो म्हणसर आमी वळख करून घेवया डॉक्टराची. डॉक्टर उदय काकोडकर हांकां 2000 ह्या वर्सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान फेलोशीप दिली. त्याने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पल्मोनरी मेडिसिन ह्या विशयाचे लेक्चर्स दिले. तशेंच वेगवेगळ्या जर्नल्सांत त्यांचे रिसर्च पेपर्स प्रकाशीत झाले. फाटल्या 25 वर्सां ते कन्सल्टंट चेस्ट फिजिशियन म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजीन कार्यरत आसात. प्रोफेसर डॉक्टर उदय नमस्कार. येवकार. आमचे हॅलो दोतोरच्या कार्यावळीन बरेच लोक आमकां रावले आसतले तुमकां प्रश्न विचारपा खातीर. परतून सांगता हो प्रोग्राम आसा तो फेसबूक आनी युट्यूबाचेर आसा. थंयच्यान चॅट सेक्शनांतल्यान तुमच्यानी आमकां प्रश्न विचारूं येता. कारण आजकाल कितें आसा दिस वर्ल्ड ऑफ मॉडर्नायझेशन, सो पीपल वॉन्ट टू बरोबर. यूज दॅट युटिलायझेशन. डॉक्टर म्हणजे खुबशे फावटी आमी पळयतात की म्हणजे आय स्टार्ट फ्रॉम द जस्ट टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग जशें तुमी केन्नाय म्हणटा तशें की कॉमन प्रश्न सगळ्यांक खोकली येवप, खाक येवप किंवा कफ. तर हे खोकली येवपाची कारणां कितें आसता? आनी जशे बरेचशे फावटी अशें आसता दोतोर की आमी तरेकवार वखदां घेतात. म्हणजे घरा कडली घेतात, दोतोरान दिल्ली घेतात, एक्सपर्टान. तरी म्हणजे रोखडीच तशी खोकली थांबना. सो बेसिकली वॉट इज द रिजन ऑफ म्हणजे खोकली कित्या खातीर येता? वॉट हाचे विशीं आमकां मातशें विस्कटोन सांगात. खोकली म्हणजे हो एक सिम्पटम्स. हं. एक्चुअली खरें म्हणजे खोकली हे एक अशें ताच्या फाटलें एक जें दुयेंस आसा ताचें एक सिम्पटम. तेन्ना आमी पळोवंक जाय की खोकली ही कितले दीस आसा. हं. खोकली समज थोडे दीस आसा, 2 किंवा 3 दीस आसा जाल्यार ताचें सादें कारण आसूं शकता. म्हणजे फ्लू आसूं शकता किंवा समज आठवड्याचे वयर आसा हं. जाल्यार बाकीचीं कारणां आसता. जेन्ना थोड्यांक सायनोसायटीस आसता, नाक व्हांवता, गळटा. जशें तें नाक फुडल्यान गळटा तशें फाटल्यान ताळ्या कडेन येतकीर तें इरिटेशन जावन खोकली येवंक शकता. बरोबर. खोकली आमी पळोवंक जाय की ती खोकली सुकी खोकली आसा हं. काय खोकल्या नंतर धरकल येता. हं. तर हाची कारणां वेगवेगळी आसतात. अच्छा. जेन्ना धरकल वगैरे येता तेन्ना आमी तेंय पळोवंक जाय की तें धरकल धवें येता, पातळ येता काय हं. दाट हळुळे येता. हळुळे बी आसप म्हणजे पेशंटाक इन्फेक्शन आसा वा ही ताजी एक खूण आसता. अच्छा. आनी अशा पेशंटांक फक्त खोकलेची शरप घेवप हें बरोबर न्ही. हं. पयलीं म्हणजे आमी निदान करूंक जाय. म्हणजे खोकली ही कित्याक लागून जाता. बरोबर. ती खोकली ही कितले दीस आसा हं. आनी सुकी आसा काय तातूंतल्यान धरकल भायर येता ती. हं. खूब वेळा आमी पळयता की पेशंट कितें करता की फार्मासीन वता आनी ताजे कडल्यान कफ सिरप घेता आनी ती घेत रावता. बरोबर. सो खोकली ही फक्त छातयेच्या दुयेंसा खातीर जाता अशें न्ही. एब्सोल्युटली. तर पेशंटाक समज जर हार्टाची दुयेंस आसा हं. जाल्यार तेन्ना जेन्ना हार्ट फेल जाता, हं. हार्टाक सूज आयिल्ली आसता तेन्ना तातूंतल्यान जें उदक हं. किंवा कंजेशन जें पुलमांवाक आसता हं. ताका लागूनय खोकली येता. अच्छा. सो हें आमी लक्षांत दवरूंक जाय. आनी एक कारण खोकली येवपाचें म्हणजे थोड्या पेशंटांक एसिडिटी प्रॉब्लेम आसता. हं. आनी जें एसीड जेन्ना पळय अशें वयर रिफ्लक्स म्हणटा ताका आमी, हां, तें हां. ताळ्या कडेन कचरून येता पळय, बरोबर. आंबट येता, तिखट हां. येता. अशें जाल्ल्या कारणान तें तिखट आयिल्ल्या कारणान तें एसीड हें ताळ्या कडेन येवन तें जें पळय इरिटेशन करता ताका लागूनय खोकली येता. अच्छा. खोकली हें अशें एक सिम्पटम आसूं शकता जाचो खरें म्हणजे भयंकर एक रोग आसूं शकता. जशें आमी लंग कॅन्सर पळयता पळय. बरोबर. लंग कॅन्सर आशिल्ल्या पेशंटाक ही फक्त सुरवातीक खोकली येवंक शकता किंवा सुकीच खोकली येवंक शकता हं. हं. किंवा ताजे बरोबर केन्ना केन्ना थुकीन रगतय पडूंक शकता. अच्छा. तशेंच जर खोकली जर ब्रॉन्कियल आस्थमा किंवा दम्याक लागून जर आसा हय. जाल्यार अशा पेशंटाक खोकली चडशे वेळार सुकीच खोकली येता. हं. हं. ताका छातयेन गच दिसता. म्हणजे श्वास घेवंक तितलें सहज आनी सुलभ अशें जायना. हं. टायट जाल्ल्या भशेन जाता. आनी ही खोकली चडशे वेळार आमी पळयता की चड वेळार रातची खोकली चड आसता. हं. दिसाचो पेशंट त्या मानान बरो आसता. हं. रातची खोकली येवपाची चडसो वेळ केन्ना आसता की 2 3 4 पेशंट जागो जाता, खोकली येता. हं. ताका छातयेन एकदम गच जाल्ल्या भशेन जाता, श्वास घेवंक त्रास जाता हं. आनी कूं कूं असो आवाज येता. हं. हं. ही सगळीं लक्षणां आमी दम्याची लक्षणां जावंक शकता. ताका लागून पेशंटाक थोड्या वेळार आनी एक कंडिशन ताका आमी कफ वेरियंट आस्थमा. बरोबर. म्हणजे हातूंत भितर तूं कूं कूं जायना हं. किंवा दम येना, फक्त सुकीच खोकली येवंक शकता. अच्छा. पण दम्याचे आसूं शकता. दम्याचें कारण जावंक शकता. हं. सो खोकली ही एक सादें कारण म्हणजे एक बेस्ट ऑफ फ्लू आसता हय. किंवा नाक व्हांवता किंवा ताळो खर्चता म्हणून खोकली येता. ताका फॅरिंजायटीस म्हणटा. तशेंच खोकली हे
लंग कॅन्सर किंवा निमोनिया किंवा TB हय. किंवा आस्थमा हय. किंवा पेशंटाक एक क्रॉनिक एसिडिटी प्रॉब्लेम आसता न्ही ताका लागूनय खोंकले जावंक शकता. बरोबर. सो ह्या सगळ्या खातीर पेशंटान एक लक्षात धरूंक जाय की आपले आपुणूच खोंकलेची शरप घेवप आनी ती खोंकली आसता ती खोंकली फक्त बंद करप हो उपाय न्ही. बरोबर बरोबर. खोंकली कित्याक लागून जाता आनी ताचें कारण कितें आसा तें पयलीं सोदून काडून त्या कारण जर ताजो तो उपाय करीत जाल्यार शेवटी खोंकली ही पूर्णपणी बरी जावंक शकता. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे डॉक्टर म्हणजे सगळ्यात पयलीं टेक होम म्हणजे ह्या प्रश्नांतल्या उपरांत जे तुमी जाप दिलो एक निश्कर्श असो काडूं येता की पयलीं म्हणजे पेशंटांनी स्वताचें स्वता निदान करून खंयचे तरी टीव्हीचे एडवर्टिजमेंट आयला तो सांगता कोण तरी हिरो हिरोईन येता आनी खोंकली थांबली म्हणटा म्हणून वखद घेवप ना. एक बरोबर. नंबर रूल. हय. दुसरं म्हणजे स्वताचें निदान स्वता करनाका कारण जशें हें फेरिंजेट सादें थंडे खातीरूच जशें हें खोंकली आसूं शकता एक चिन्ह म्हणा किंवा लक्षण म्हणा. त्याच बरोबर भितरल्या एखाद्या भयंकर दुयेंस जशें तुमी सांगलें की कॅन्सर आसूं शकता, ट्युबरक्युलोसीस आसूं शकता, न्युमोनिया आसूं शकता हांचें एक लक्षण आसूं शकता. तेन्ना खोंकली थांबवप इज नॉट द आन्सर फॉर दीस. खोंकली कित्या खातीर येता हें इम्पॉर्टंट. सो बरोबर. डॉक्टर एक आनीक म्हत्वाचें विचारता की मातसो असो एकाडेमीक ट्विस्ट असो. केन्ना केन्ना कांय वखदां अशीं आसतात जे कांय आमचे रुग्णायत घेतात आनी तांकां बिकॉज ऑफ दॅट म्हणजे प्रेशराची किंवा हांकां लागूनय तुमी म्हणटा केन्ना केन्ना खोंकली येता. सो वॉट आर दीस मेडिकेशन म्हणजे सो दॅट दे आर नॉट सो पॅनीक अबाउट इट. बरोबर. एक म्हणजे आमी लक्षात दवरूंक जाय की जर खंयचीय वखदां घेता आनी ती वखदां घेतले त्या बरोबर जर कितें सायड इफेक्ट्स जावपाक लागले बरोबर. म्हणजे जे पयलीं नाशिल्ले हय. अशें जर लक्षात येत जाल्यार आपले आपुणूच ताजेर उपाय करचे पेक्षा पयलीं त्या दोतोराक वचून मेळूंक जाय. बरोबर. कारण ताका ह्या बद्दल हें गिन्यान आसता म्हणजे Correct. ह्या वखदां लागून हे सिम्पटम किंवा हे सायड इफेक्ट जावंक शकता काय ना. करेक्ट करेक्ट. कारण प्रत्येक मनशाचें दुयेंस वेगळें आसता. बरोबर. ताची वखदां बी वेगळी वेगळी आसता. Correct. आनी जर आमी पळयत जाल्यार फक्त लोकांचो सदां एक गैरसमज आसता की ॲलोपॅथीक वखदां म्हणजे सायड इफेक्ट्स. बरोबर. हें बरोबर न्ही. करेक्ट. ही वखदां खरें म्हणजे तांचे रिसर्च खूब जाल्लो आसता. करेक्ट. ती तांचे मार्केट स्टडी जाल्ले आसता. Correct. तांकां परमिशन मेळटा आनी ती पेशंटाक सेफ हें Correct. सर्टिफाय करतकीर ती हातूंत बरोबर. मार्केटान पयलीं म्हणजे येता. बरोबर. वखदाक समज जर 1-2% किंवा 3% सायड इफेक्ट आसता जाल्यार आमी हें लक्षात दवरूंक जाय की ताका 98 to 97% म्हणजे जवळ जवळ 97 ते 98% ताजे बरे इफेक्ट आसता. बरोबर. तर आमी हें वखद 98% ताजे बरे इफेक्टाक लागून घेवप काय 3% ताका वायट इफेक्ट आहा म्हणून ते बंद करप आनी आपलें स्वताचें नुकसाण करप आनी हेंय बी कित्याक लागून तर कोण तरी दुसरोच मनीस सांगता की ना ही वखदां बऱ्याक पडना माल पडटा ती म्हाज्या बरोबर. आनीक पेशंटाक अशेंच जाल्लें म्हणून. हय हय. कारण प्रत्येक पेशंटाचे दुयेंस हे वेगळे आसता. बरोबर. वखद दिवपाची जी दोतोराची जे गिन्यान आसता हय. ते बाकीच्या लोकां पेक्षा चड आसता. Absolutely. हें लक्षात दवरूंक जाय आनी खंयचोय दोतोर तुजें वायट चिंतून केन्ना कसलें वायट वखद Absolutely. दिवचो ना हें बरोबर. पयलीं म्हणजे लक्षात दवरूंक जाय. बरोबर. सो डॉक्टर म्हणजे अशें म्हणटा की आमी म्हणटा की आतां लग्न जाल्या उपरांत थोडेशे त्रास सुरू जातले पण त्रास सुरू जातले म्हणजे लग्नच करप ना जाल्यार समाज वेवस्था सगळी तरी ढासळटली. सो बेसिकली थोडेशे सायड इफेक्ट आसतले थोडे सायड इफेक्ट आसतले आतां तुमी म्हणटा थोड्यांचे डिवोर्स जाताय आसतले म्हणजे ना अशें म्हणना पण बेसिकली एट लार्ज फायनली एज अ पार्ट ऑफ द सोसायटी ज्या सोसायटीचो सोशल नॉर्म सोशल कल्चर आसा समाज पुरुश आसा ताचो एक साचो म्हणून आमी वॉट एवर इट इज म्हणजे तूं स्वताच्या उमेदीन जा लव मॅरेज कर किंवा प्रपोज मॅरेज वॉट एवर इट इज तशें बेसिकली स्वताचें जजमेंट करून आनी दुसरें म्हणजे खुबशे फावटी आमकां खबर आसना म्हणजे सिन्स यू हॅव रेज द टॉपीक की ज्या गजालींच्या विशीं अभ्यास ना आनी खबर ना ताचो सायड इफेक्ट ना अशें आमी म्हणू शकना किंवा एखाद्या मनशाक हांवें पळोवंकूच ना तो सामको बरो अशें कशें म्हणू शकतले अनलेस यू स्टडीड दॅट पर्सन जो मनीस तुज्या बरोबर आसा जो त्या मनशा बद्दल अभ्यास आसा तूं तेका वेगळ्या सिच्युएशनान पळयला ताच्या बद्दल तूं म्हणू शकता जाका तुवें केन्ना पळोवंकूच ना. सो बेसिकली अशी कांय वखदां आसा जी कोणें केन्ना टेस्ट करून स्टँडर्डायजेशन जाल्लें ना वेर एज दीस मेडिसिन्स आर स्टँडर्डायज दे हॅव बीन एक्सपेरिमेंटेड दे हॅव बीन प्रोवन सेफ. ह्या सगळ्या लोक म्हणजे सायड इफेक्ट्स म्हणजे केन्ना केन्ना दर म्हणजे मजेशीर गोश्ट आसा बाजारांतली आमी ती दर फावटी सांगता त्याच तेलान भाजलेली भजी खावं नाकात पण बाजारांत गेले काय लोक भजी खातात मार्केटांतलो पिझ्झा खातात बर्गर खातात बटाटो खातात हे म्हणजे सगळेच लायक म्हणजे पेस्टिसायड आशिल्ले खाता कॅमिकल आशिल्ले खाता नुस्तें खातात तशें हांव चड विस्कटोन सांगना पण तेन्ना केन्ना हेजो सायड इफेक्ट आसा हो विचार करना. दोतोरा कडेन गेलो काय हें वखद दिलें काय ना आपूण नेटार पळयला हाचेर पळयला तेचो हे बारीक बारीक प्रश्न विचारत रावता वीच इज रॉंग. सो आनी एक गोश्ट आमी खूब वेळा पेशंटां कडेन पळयता की दोतोरान समज जर एक खंयचें वखद समज जर दिसाक 3 वेळा घे म्हणलें की तो पेशंट घरा वता आनी 3 आपले चड पडटले म्हणटा आपले आपूण ते 2 वेळा घेता आनी मागीर ताजो जाय तो इफेक्ट येना. कारण प्रत्येक वखदाक न्ही अमकीच वरां ताजो इफेक्ट आसता म्हणजे नेक्स्ट डोज
त्या जो इफेक्ट कमी जावपाक लागलो तेन्ना पडूंक जाय. म्हणजे ते बरोबर. 24 तास ते वखदाचो संचार आमच्या रक्तामध्ये जावंक जाय. बरोबर. म्हणजे जे जंतू आसा ते मारपाक जाय. चड करून हे आमी खंयच्या हातून पळयता की एंटीबायोटिक्सान. बरोबर. सो एंटीबायोटिक्स दिसाक 2 वेळा दिवप काय 1 वेळा दिवप, 3 वेळा दिवप, हे कसले एंटीबायोटीक प्रिस्क्रायब केला आनी त्या एंटीबायोटिकाचे किंवा त्या वखदाचो रक्तान भितर कितले वेळ संचार उरता आनी बरोबर. कितले वेळ इफेक्ट जाता हाजेर अवलंबून आसता. बरोबर. सो आणि जो कोर्स जर आमी समज 5 दीस दिला तर 5य दीस घेवंक जाय. बरोबर. कारण ना आतां आपल्याक बरें दिसलें बरें अशें म्हणून आपले आपूण उरिल्ले वखदां बंद करप हें शाणेपणां न्ही. कारण आज जर त्या वखदान जर ही जर निमोनिया बरी जाता आशिल्ली जाल्यार नंतर मागीर ताका ते चड म्हारग आनी चड टॉक्सीक आनी चड दिसांचो कोर्स दिवचो पडटा. केन्ना केन्ना इंजेक्शनाय दिवचें पडटा. बरोबर. हाका लागून पेशंटाचें नुकसान जाता शेवटी. Correct. तर आपले गिन्यान वापरून समजा जर आपले आपुणूच जर जर ट्रिटमेंट करपाक लागलो तातूंत चड प्रॉब्लेम आसा आनी फायदे खूबच कमी आसा. बरोबर. सो डॉक्टर मग तुम्ही बरेच इतके विस्कटून सांगला की हांव ताचो समजा की हॅलो दोतोर कार्यावळ ही फक्त तुमच्या प्रश्नांक दिल्ल्यो जापो न्हय, तर ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां बरीचशी माहिती मेळटा जे तुम्ही बाकीच्या बरोबर शेअर करू शकता. तेन्ना हांव सांगता की हो जो प्रोग्राम आसा डॉक्टर हॅलो डॉक्टर ही सद्या गोंयच्या सगळ्या चॅनलांतल्यान सगळ्यान हेल्था वालो हो नंबर 1 शो. त्याचें एक कारण म्हणजे जे एक्सपर्ट आसतात ते फक्त प्रश्नांच्यो जापो दिना तर तांकां एक माहिती दितात. डॉक्टर आनीक म्हाका अतिशय एक काळ आशिल्लो फूल आमी पयलीं पळयताले हिंदी पिक्चरांतलो खंयच्या पिक्चरांत हिरो आसतालो तो बरी सिगरेट ओडत येतालो बायकार बसून येतालो. आज तो बायकार बसून येता पण जर पयलींचे जर पिक्चर आसा जाल्यार थंय सकयल एक ताका वॉर्निंग येता की सिगरेट ओडप किंवा धुम्रपान करप हें आरोग्याक बरें न्हय. आनी तरी आसतना लोकांचो एक आर्ग्युमेंट आसा तशें जाल्यार ते तयार कित्याक करतात. सो ह्या सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर आतां हें म्हाका कित्याक विचारता तें हांव सांगता. डॉक्टर कितें आसा ही जेन्ना ही संवय जेन्ना मनशाक लागता सुरवातीक ताचो तो आवड म्हणून करता पण मागीर हीच आवड ताका खूब त्रासदायक जावं शकता. म्हाका सांग हाचेर तुमी मातशें विस्कटान सांगा. आज फॉर्च्युनेटली आमचे सिगरेट ओडपी लोकांचें प्रमाण कमी जालां कारण लोक आतां बरेचशे शाणे जाल्यात. पण खुबशे फावटी शिकलो म्हणून शाणपण येता अशें न्हय तर बऱ्याचशा लोकांचे अशें निर्बुद्धपणाय बी आसता. तांकां नजरे मुखार दवरून तुमी थोडेशें मार्गदर्शन करात. ना आतां पळयात एक म्हणजे तुमी जशें म्हणलां की सिगरेट ओडपी लोकांचें प्रमाण कमी जालां. पूण हें हातूंतय तितलें सत्य ना. कारण अच्छा. जे लोक आतां पयलीं जाणटे लोक जे सिगरेट ओडटाले तांकां आतां त्या सिगरेटीक लागून इतले त्रास जाले की ते आपल्या आपुणूच तांणी कमी केला. अच्छा. पूण आमी पळयता की कॉलेजींतलीं भुरगीं हं. तातूंत भितर चलयो भुरग्यां बी आसा. ओ. तांच्या मदीं सिगरेट ओडपाचें प्रमाण हें वाडलां आनी हें खूबच चिंतेचें कारण आसा. कारण तांकां एक प्रकारचे लायफा बद्दल तांचो एक वेगळोच गैरसमज आसता. तांकां दिसता की ते सिगरेट ओडप म्हणजे एक माचो कशें आसप किंवा हिरो कशें आसप. बरोबर. सिगरेट जो ओडिना तो एक गांवडळ कसो. ही एक वायट समजूत अशी भुरग्यां मदीं आनी पियर प्रेशर जो आसता जे पळय स्वताक कोण हिरो समजता न्ही ते सिगरेट ओडपी आनी ते दुसऱ्यांक तांकां ते तातूंत भितर ते संवयी भितर ओडून घेतात. खूब हुशार आसतात. एक गजाल आमी लक्षांत दवरूंक जाय की सिगरेट हें एक व्यसन. बरोबर. एकदां तें व्यसन जडलें की तें सोडप खूबच डिफिकल्ट. कारण तातूंत एक म्हणजे निकोटीन म्हणून जो घटक आसता ताका लागून पेशंटाक किंवा जो मनीस सिगरेट ओडटा ताका ताची ती संवय जडटा. डॉक्टर मातसो इंटरप्ट करता एक क्वेश्चन आयला. हॅलो. हॅलो हां. आयकों येता दोतोर? मस्त आयकूं येता विचार. आं तूं हे प्रोग्राम कोन्न म्हाका जायते बऱ्या पडलां जायते अनुभव म्हाका मेळटा आनी जायते फावट ट्राय कोता हांव वखदांची आनी आतां म्हाका हुकली येता ताळ्याक. हां. मागीर हांव थिंग जीएमसी वयता आनी ते म्हाका म्हणून बारीक सिस्त आहा मागीर तेजें ऑपरेशन केलें. मागीर 1-2 म्हयने ती बरी जाली म्हजी आनी आतां म्हाका ताळ फरजल्ल्या भाशेन येता. तर मागीर रिपोर्ट केल्या रिपोर्टाक कांय बरो येयलो रिपोर्ट. आतां पोतून कितें केल्या बरें? पळय तुका मारे बाय तुवें जो प्रश्न विचारला तो एकदम बरो प्रश्न आसा. कारण एक म्हणजे आमी आतांच उलयताले की समजा जर तुका जर कितें त्रास आसा आनी जाका लागून दोतोरान जें कितें वखद दिलां ते जर ताजो इफेक्ट जर येवना तुका आजुनूय दिसता की आपल्याक ताळ्यान जर खर्जता तर आनी तूं जीएमसीन वता न्ही तर जीएमसीन ताळ्याचे दोतोर म्हणजे ENT स्पेशलिस्ट हे OPD 23 नंबराचेर आसता. पयलीं म्हणजे ज्या दोतोराक तुवें हाजे पयलीं मेळ्ळा ताका वचून मेळ आनी नंतर समज कमी दिसना जाल्यार ENT दोतोराक मेळत जाल्यार तुजे ताळ्याचो प्रॉब्लेम हो कितें आसा तो पयलीं सोदून काडूंक जाय. जशें हांवें सांगलां की ताळ्यान ताळो सुजिल्लो आसूं शकता किंवा तुका एसिडिटी प्रॉब्लेम आसूं शकता. हें सगळें निदान करपाक जीएमसीन बऱ्यांतले बरे दोतोर आसा आनी ते तुजे प्रश्नाचें निराकरण करतले हाजे बद्दल कांयच दुबाव ना. बरोबर. सो म्हाका दिसता हो प्रश्न ताणें खूब म्हत्वाचो आशिल्लो बरोच मोलादीक प्रश्न आसा. डॉक्टर आमी उलयताले स्मोकिंगा बद्दल. स्मोकिंगा बद्दल सांगपाचें म्हणजे की निकोटीन हो असो घटक आसा जो सिगरेटीन किंवा विडयेन आसता किंवा पायप किंवा सिगार जे आमी म्हणटा
तर ताका लागून मनशाक हें व्यसन जडटा कारण निकोटीन हाका एडिक्टींग प्रॉपर्टी आसता म्हणजे एकदां ते घेतलें की मनशाक ताजें व्यसन जडटा आनी चड ओडपाची एक हुक्की येता तान ती लहर येता. बरोबर. आतां कितें आसा की सिगरेटीन फक्त निकोटीन आसा अशें न्ही. हं. तर सिगरेटीन भितर ताच्या बरोबर जवळ जवळ 4000 अशे घटक आसा हं. जाका लागून मनशाचेर फक्त आनी फक्त वायट परिणाम जाता. ओ. तातूंत भितर 60 प्रकारचे अशे घटक आसा जाका लागून जे मनशाक आंगा भितर कॅन्सर तयार करूं शकता. बरोबर. आनी आमी चडशे पळयता की लोकांक फक्त एकच खबर आसा की सिगरेट ओडल्यार लंग कॅन्सर जाता. बरोबर. तर हें बरोबर आसा पूण ताचे बरोबर मनशाक सिगरेट ओडल्यार तोंडाचोय कॅन्सर जावंक शकता. जो ट्राकिया जे विंड पायप आसा ते श्वास घेवपाची नळी आसा ताजो कॅन्सर जावंक शकता किंवा जे आमी पायप आसा जे जेवण घेवपाचें जाका इझोफेगस म्हणटा किंवा फूड पायप म्हणटा हाजो कॅन्सर जावंक शकता. पोटाचो कॅन्सर जाता, लिव्हराचो कॅन्सर जावंक शकता, पँक्रियाचो कॅन्सर जावंक शकता, किडनीचो कॅन्सर जाता, तशें मुत्राशय म्हणजे जातून भितर युरिनरी ब्लॅडर जे म्हणटा हाचोय बी कॅन्सर जावंक शकता. अच्छा. आतां कॅन्सर हो फक्त एक दुयेंस जी सिगरेटीक लागून जाता. पूण हाचेर कांय सगळे कंप्लीट जायना सिगरेटीचे सायड इफेक्ट. बरोबर. सिगरेट ओडिल्ल्या पेशंटाक प्रेशराचे किंवा हायपरटेन्शन जे प्रेशराचे प्रॉब्लेम आसता ते जावपाचें प्रमाण चड आसता. तांकां हार्ट एटॅक जावपाचें प्रमाण चड आसता. मनशाच्यो ज्यो ह्यो शिरो आसता रगत व्हांवपाच्यो शिरो आसता त्यो सिगरेट ओडपी पेशंटां भितर ब्लॉक जावन मागीर गँग्रीन म्हणजे तो पांय कुसप शेवटी अच्छा. आनी तो पांय कापपाचें पडटा इतले सुद्दां परिणाम सिगरेटी लागून जावंक शकता. तशेंच तो पांयान समज जर ब्लॉक जालो जाल्यार पांय कापचो पडटा. तशेंच तो मेंदवान समज जर रगत पावोवपी शीर जर समज ब्लॉक जाली जाल्यार तो मेंदवाचो तितलो भाग मागीर मरता. अच्छा. तो आमी जशें गँग्रीन म्हणटा तशेंच मेंदवानूय बी इनफाक्ट म्हणून जाता आनी त्या पेशंटाक मागीर पॅरलिसीस जावंक शकता. एक वटेन ताजो आख्खो एक भागच ताजो पूर्णपणे निकामी जावन ताजे पूर्णपणे तो बेडार उरूंक शकता. दुसरें म्हणजे ताजे एक वेळार ताजे उलोवपाचें बंद जाता. ताका समजना तो पूर्णपणे बेशुध्द उरता. थोड्या वेळार ताका पयलीं कितें जालें तें हाजी हे मेमरी लॉस जाता. तिसरें म्हणजे पेशंटाक मुतपाची किंवा संडास करपाची कंप्लीट ताजी कंट्रोल वता आनी हें सगळें ताका बेडार करचें पडटा दुसऱ्यान करचें पडटा. सो हें जालें आमी पळयतात. तशेंच आमी पळयतात की सिगरेटी लागून मनशाची इम्युनिटी कमी जाता. प्रतिकार शक्ती दुयेंसा कडेन झगडपाची शक्ती ती कमी जाता. ताका लागून वेगवेगळी दुयेंसां जावंक शकता जी कॉमन मनशाक जायना ती अशी जावंक शकता. दमो जावपाचो प्रमाण हें सिगरेट ओडपी मनशा भितर चड आसता तें जालेंच. त्या भायर ताच्या घरान जे लोक रावता बायलो म्हणा किंवा भुरगीं म्हणा हांकां ताका सिगरेटीच्या दुयेंसा लागून जे कितें सायड इफेक्ट जाता जाका आमी पॅसिव्ह स्मोकींग म्हणटात. अच्छा. ताका लागून पॅसिव्ह स्मोकींग म्हणजे कितें जो मनीस सिगरेट ओडटा आसतना जो धुंवर वाऱ्यान सोडटा तो धुंवर मागीर बाकीचे घरांतले लोक आसा ते आपल्या श्वासा वाटे भितर घेतात आनी अशें पॅसिव्ह स्मोकींग करपी लोकांक सुद्दां कॅन्सर जावंक शकता आनी ते कॅन्सर जावपाचें प्रमाण जवळ जवळ 25% चड आसता. अच्छा. जो मनीस सिगरेट घरान कोणीच ओडिना आनी जाच्या घरान लोक सिगरेट ओडटा अशे लोकांक बाकीच्या लोकांक जे कॅन्सर जावंक शकता ताचें प्रमाण भायले लोकां पेक्षा ह्या घरांच्या लोकांक 25% चड आसता. सो बेसिकली म्हणजे हें स्मोकींग एखाद्या मनीस सिगरेट ओडटा किंवा विडी ओडटा तो फक्त स्वताच्या जिवाक त्रास करता अशें न्हय तर घरांतले बाकीचे लोक आसतात किंवा आपल्या भोंवतणी किंवा आपले मित्र जे कांयच चूक नासता तांची चूक तांकां सुद्दां तो बळी दिता अशें म्हणचें पडटा. दॅट इज द करेक्ट वे. म्हणजे डॉक्टर तुमी सांगला असो निश्कर्श काडूं शकता की खुबशे वेळ म्हणटा की सिगरेट ही एक अशी वस्तू किंवा विडी जाच्या एका पोताक उजो आनी दुसऱ्या सायडीक एक मूर्ख मनीस आसता. बरोबर. की हें सगळें जाणून घेवन जर एखादो मनीस मूर्खपणान जर तो करता जाल्यार हाका म्हाका दिसता आनी देर इज नो अदर टर्मिनॉलॉजी फॉर दीस. ना आनी एक लक्षांत दवरूं जाय की सिगरेटीच्या पासून पयस रावप हें सगळ्यांत बरें शाणेपण. कारण एकदां सिगरेटीचें जर व्यसन जडत जाल्यार ती सुटप खूब डिफिकल्ट आसता. जे आमी स्टडी केल्या त्या स्टडीच्या प्रमाणे आमकां कळ्ळां की 100रांतले जवळ जवळ 70 लोक म्हणटा की म्हाका सोडूंक जाय. बरोबर. आनी शेवटी तातूंतले जे 70 लोक म्हणटा तातूंतले फक्त 35 लोक म्हणजे अर्दे लोक शेवटी सोडपाचो प्रयत्न करता. आनी जांची सिगरेट सोडटा शेवटी जे सिगरेट सोडपाक यशस्वी जाता किंवा सफल जाता अशे लोक फक्त 5% आसतात. सो 95% लोक शेवटी हे सिगरेटच्या व्यसनाक लागून तांचे जे दुयेंस जाता ताका लागून ह्या संवसाराक अंतरता. हें आमी लक्षांत दवरूं. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. हां विचारात.
डॉक्टर कितें न्ही म्हाका धांवले उपरांत बीन न्ही छाती भरून येता आनी खुबश्या फावटी डस्टान बीन गेलो न्ही डस्ट एलर्जी सारकी छाती बीन भरून येता सारकी आनी डॉक्टरान एकदां म्हाका बुडामेट 200 इनहेलर दिल्लो बट तो आतां डेली घेवचो पडटा बट ताका कितें क्युअर बीन आसा आनी हे कित्या खातीर जास्त करून जाता जशें तुवें म्हणलां न्ही ज्या डॉक्टरान तुमकां एक प्रकारचो इनहेलर दिला तर इनहेलर जर तुमकां दिला जाल्यार हाजे अर्थ तुमकां तो इनहेलर सदांच घेवंक जाय ताचें प्रमाण कमी जास्त जावंक शकता तें सुद्दां दोतोर ठरयतलो तर सदांच कितें घेवंक जाय हाका कारण आसा पयलीं म्हणजे जशें ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे की डस्टाक लागून ताका त्रास जाता अच्छा आतां पळया जर ह्या जगांतलो जर डस्ट जर ना बंद जाय जाल्यार म्हज्यान म्हणूं शकता की हो पेशंट जर जाणें आतां फोन केला न्ही तो पूर्णपणे बरो जातलो ताका बरोबर. कसलीच वखदाची गरज आसची ना. बरोबर सो जो पर्यंत जाका लागून पेशंटाक त्रास जाता अशे घटक आमच्या एनवायरमेंटान आसा ते जो पर्यंत आसा ते तांच्या पासून जो कितें त्रास जाता तो जर टाळूंक जाय ताचे पासून जर कंप्लीट कंट्रोल मेळूंक जाय जाल्यार ते इनहेलर आमी सदांच घेवचे पडटा. दुसरें लक्षांत धरूंक जाय की हे इनहेलर जे दोतोरान प्रिस्क्रायब केल्ले आसता ते पूर्णपणे सुरक्षीत आसा तांकां लागून सायड इफेक्ट कांय जायना तर ताका कारण आसता एक म्हणजे ते इनहेलरान जे वखद आसता ते खूपच कमी प्रमाणात आसता ताका जर पेशंटान जर पळयत जाल्यार ताजेर बरयलें आसता की मायक्रोग्रॅम डोजीस म्हणून अच्छा आनी इल्लोसो ल्हानसो एक स्मॉल सिलिंडर आसता त्या सिलिंडरान एका सिलिंडरान 120 किंवा थोडे हातूंत भितर 200 डोजीस आसता भितर तर इतलोसो ल्हान सिलिंडर जर 200 वेळा जर मनीस घेवंक शकता जाल्यार पावटीक तातूंत भितर कितले वखद येतले हें आमी लक्षांत दवरूंक जाय. बरोबर दुसरें कारण इनहेलर कित्याक सेफ तर इनहेलर हे आमी जशे गुळयो घेता किंवा सिरप घेता किंवा टॅबलेट इंजेक्शन घेता ते पूर्णपणे आख्ख्या आंगान वता बरोबर. रक्ताद्वारे ते सगळ्या आंगान पसरता आनी ज्या जाग्यार ताची गरज आसता थंय वता तशें ते बाकीच्या जाग्यांनी वता बरोबर. जशें रक्त वता त्या जाग्यांनी वता तर इनहेलर म्हणजे टार्गेटेड थेरपी बरोबर ज्या जाग्यार मनशाक प्रॉब्लेम आसा त्याच थंयच वचून जाग्यार त्या attack. वखदाचो संचार जाता आनी ते वखद थंय लागीं बेगिनात बेगीन पावता भायर खंय वचना दुसरे कडेन वचना ताका सायड इफेक्ट कांय आसना आनी कमी वखदांनी तुका एकदम बरो बरें effect इफेक्ट मेळटा. म्हणून हे इनहेलर हे वर्सांनी वर्सां घेवंक शकता आनी पेशंटाक जर ते दिल्लें आसा ते सदांच घेवप बरोबर कारण दमो हाका क्युअर ना बरोबर जे सत्य आहा ते आमी पेशंटाक सांगूंक जाय Correct. कारण ताका एक दुसरे वेगळे भशेन सांगलें की ते ना हे क्युअर आसा म्हणून सांगलें तो आपले आपूण बंद करतलो. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला हॅलो 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 हां विचारात दोतोर म्हज्या घोवाक जेवताना पियेताना कितें खाताना एकदम खोंकली मारता. अच्छा ते फक्त जेवतना सुकेच खाल्यार खोकली मारता काय ते पातळ उदक सुद्दां पिले जाल्यार खोकली कितेंच मारता वय पातळ जावं सुकें जावं की बेश्टीच खोंकली मारता उदक पासून पियेताना खोंकली मारता. अच्छा अच्छा मग ताका आनी कितें प्रॉब्लेम बी आसा जाका लागून ताजी वखदां बी चालू आसा वखदां खातो एक्चुअली डायलिसीस पेशंट डायलिसीस पेशंट ओके आनी कित्याचे आनी कसली वखदां घेता प्रेशराची घेता डायबिटीसाची होय. घेता डायबिटी आहा ताका Diabetes डायबिटीची इन्सुलीन घेता हय. प्रेशराची टॅबलेटां घेता. हय जर आनी खोकली येता सुक्की आसता आनी फक्त खाता आसतना आनी जेवता आसतनाच येता नाजाल्यार होय. खोकली आसना ताका ना ना केन्नाय मारता बेश्टी पासून पूण जेवताना खाताना चड मारता. अच्छा अच्छा बरें बरें तर आमी पळयलां की तांचो प्रश्न जो आसा की ह्या पेशंटाक डायबिटीस आसा तशेंच ताका किडनीचे प्रॉब्लेमूय आसा तर अशा पेशंटांक जेन्ना डायबिटीस आसता तांकां न्युरोपॅथी म्हणजे ऑटोनॉमिक न्युरोपॅथी म्हणटा ताका आमी जो ज्या द्वारे कितें जाता ते तांची गिळपाची जे मसल्स बी आसा ते तितले एक्टीव आसना म्हणून तांकां लागून ते एक्टीव ते कमी प्रमाणान तांचे मुवमेंट जाता कारणान खूब वेळा पेशंट समज गडबडीन खाता जाल्यार ते खाता आसतना तांचे ते जे आमी श्वास घेता ते श्वास नलिकेन वचून इवन बारीक सुद्दां इल्लोसो थेंब सुद्दां पडलो जाल्यार ते ताका इरिटेट करून खोकली येवंक शकता. दुसरें कारण म्हणजे जेन्ना खाता पिता आसतना खोकली जर येता हाचें कारण म्हणजे आमी दुसरें पळोवंक जाय की त्या पेशंटाक जो फूड पायप जो आसा ताचे भितर ताजेर ताजी वाड जर कमी आसा जाल्यार ते ताका वचपाक ते सरळ सोंपें जायना आनी ते वाट कमी आसल्या कारणान ते ताळ्यान उरता आनी ते खूब वेळा मागीर ते ताळ्यांतल्यान मागीर ते श्वास जे घेता त्या वाटेन भितर ते ट्रिकल जावन थंयच्यान खोकली येवंक शकता. सो हाका बरें म्हणजे ज्या दोतोराक पयलीं तांचे कडेन सदांचें वखद चालू आसा ताका पयलीं मेळूंक जाय आनी ताजे सल्ल्या प्रमाणे मागीर जे समजा जी इझोफेगोस्कोपी करपाचो आसा अपर जिआयस्कोपी म्हणजे कितें ते दुर्बीण घालून पळोवचें पडटा किंवा ताका वेगवेगळे टेस्ट आसता
ताका डाय दिवन मागीर सिटी स्कॅन करचो पडटा किंवा हाचे पयलीं हे सगळें आपले करचे पेक्षा पयलीं दोतोराक वचून मेळूंक जाय बरोबर absolutely. आनी डॉक्टराच्या सल्ल्या प्रमाणे फुडें कितेंय कारण जरी असलें ताका ताजो उपाय आसा आपले आपूण ती वखदां बंद करप हो ताजे उपाय न्ही. बरें सर डॉक्टर म्हाका आमकां आनी एक प्रश्न आयला. हॅलो डॉक्टर हां हो कफ म्हणटा पळय छातयेचो हो कसो जाता आमी केन्ना म्हणटा पळय तेलाचें खाण जावं थंडी आसल्यार कफ येता पूण हरशीं आमी पळयता की हरशीं सदांच कफ आसताच मनशांक आनी तो जेवण जावं ती खाण तेन्नाच भायर सरता हो अशें कित्याक जाता? ना कफ जर सदांच आसप हे खरें म्हणजे नॉर्मल न्ही हां. सदांच कफ कोणाक आसता जाका छातयेचे पयलीं कितें तरी दुयेंस आसता म्हणजे ताका आमी COPD म्हणटा हय. ब्रॉन्कायटीस म्हणटा तांकां मागीर तांकां छातयेन समज दोनी लंग्स तांचे समज जर तांकां जर हें जाल्लें आसता डॅमेज जाल्लें आसता तांकां ब्रॉन्केक्टेसीस म्हणटा असल्या पेशंटां मदीं आमी पळयता की सकाळीं उठले त्या बरोबर तांकां कफ बी खूब आसता आनी जेन्ना इन्फेक्शन जाता तेन्ना होच कफ मागीर जो धवो आसता तो हळडुळो जाता तांकां जोड येवपाक लागता आनी कफ जो आसा तो चड येवपाक लागता. ब्रॉन्कायटीस पेशंट हे कोणाक जाता चडशे मॅक्सिमम कारण जाका लागून ब्रॉन्कायटीस जाता म्हणजे सिगरेट ओडपी आनी सिगरेट ओडपी लोकांक जेन्ना ते सकाळीं उठ्ठा पळय तेन्ना युजली ते चड करून जेन्ना फर्स्ट पफ घेता ताजे नंतर तांकां खोकली येता इरिटेशन जावन आनी कफ भायर येता. दुसरो आमी कारण पळोवंक जाय की हो कफ जर सदांच जर आसा जाल्यार ताजें निदान पयलीं करून घेवंक जाय म्हणजे ते 2 आठवड्या वयर खोकली आसा खोकले बरोबर थुकेन रगत येता किंवा सांजचे वेळार ताका जोर येता जाल्यार एक कारण ताजें जावंक शकता म्हणजे ताका लागून TBचें कारण अशें. सो ताका TB आसा काय ना हे सुद्दां कळटलें जाल्यार एकदम सादे सोंपे उपाय आसता. दोतोरा कडेन वचून मेळत जाल्यार सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान तशेंच वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान सगळे कडेन आतां सद्या सोय केल्ली आसा सरकारान आनी ती फुकट केल्ली आसा हाजे खातीर एक पयसो सुद्दां दिवचो पडना. बरोबर. थुकी तपासत जाल्यार ताजें निदान करूं शकता किंवा थोड्या वेळा थुकेन समज दुयेंस मेळना दोतोराक जर दुबाव आसा जाल्यार ताणें एक्सरे काडून पळोवचो. अच्छा हें जालें एक TBचें कारण. तशेंच पेशंट समज जर जाणटो मनीस आसा तो पयलीं सिगरेट ओडटालो विडी ओडटालो ताका खोकली खूब तेंप आशिल्ली किंवा ताका कफ पडटा आनी दोतोरा कडेन मेळून सुद्दां ताजें हें कमी जायना जाल्यार ताणें एक दुसरें कारण जशें हांवें सांगलां की ते लंग कॅन्सराक लागून जावंक शकता. सो ते कॅन्सर आसा काय ना ते पळयत जाल्यार वेगवेगळे टेस्ट करचे पडटा एक्सरे काडचो पडटा ताका मागीर दुसरो टेस्ट म्हणजे CT स्कॅन गरज पडल्यार करचें पडटा ब्रोंकोस्कोपी म्हणटा तें बायोप्सी करची पडटा. हे सगळे केन्ना सुरू जातले त्याने पयलीं म्हणजे दोतोराक वचून दाखयत आनी दोतोर ताजें निदान कितें करता त्या प्रमाणे वेगवेगळे टेस्ट करपाचे आसता. बरोबर. तशेंच हांवें सांगलां की एसिडिटी आशिल्ल्या पेशंटाक समज जर एसिडिटी जर कंट्रोल जायना जाल्यार तेन्नाय हो कफ येता खोकली येता आनी ते कॉन्स्टंट इरिटेशन उरल्या कारणां खातीर तो कफ जावंक शकता. तर तो हो कफ म्हणजे कितें एक ताचो एक सिमटम. बरोबर. कफ म्हणजे हे दुयेंस न्ही हे सिमटम ताचे पेशंटाक कितें तरी दुयेंस आसा कितें तरी प्रॉब्लेम आसा म्हणून ताका तो कफ येता आनी हे नॉर्मल न्ही. सो हाजे बद्दल पेशंटान सदांच जागरूक रावूंक जाय आनी पळोवंक जाय की हे जर कमी जायना जाल्यार आपल्या डॉक्टराक वचून मेळूंक जाय ताजे सल्ल्या प्रमाणे जें कितें निदान करता ताचो वखद घेवंक जाय आनी वखद जो पर्यंत डॉक्टर सांगता तो पर्यंत घेवंक जाय. बरोबर. सर डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी बरीशी विस्कटून म्हायती सांगली आनी तांच्या मनाचो दुबाव नक्कीच पयस जालो आसतलो. मातसो आमी उलयताले डॉक्टर ते हाचे विशीं इनहेलरा विशीं तुमी सांगलें की खंयचे खंयचे कंपनीचे वेगळे इनहेलर आसा पण ते घेवप सेफर कारण जशें तुमी सांगलें की दीस लायक टार्गेटेड थेरपी कारण खुबश्या लोकांचो असो समज आसा की ते इनहेलर घेवप म्हणजे समथींग बॅड म्हणजे लास्ट रिसॉर्ट म्हणजे हे सगळे उपाय हल्ले काय तो इनहेलर घेवप आनी तो सुद्दां घेवचो पडलो ह्या भंयान तो आनी बाकीचे आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी बाकीचे ज्यो पथीज आसा म्हणजे ते होमिओपॅथी म्हणा वॉट एवर इट इज गांवठी वखद म्हणे हे सगळें तो करून कितें सुद्दां की तो इनहेलर घेवचो पडटलो म्हणून. बट वॉट आय रिकलेक्ट तुमी सांगला एक अतिशय म्हत्वाचो मेसेज हो आसा की इनहेलर आर सेफर मच बेटर वखद सामकें कमी प्रमाणात लागता ताचे सायड इफेक्ट मिनिमम असतात कारण जशें म्हणजे समजा आतां एका वाड्यार एक कोण तरी चोर आयला तर आमी आख्ख्या वाड्याकूच उजो लायनात. यू कॅच होल्ड ऑफ द पर्सन लायक तुका आतां कळ्ळें की अमक्या घरान तो आसा देन यू वील म्हणजे पुलीस येयले एनसर्कल दॅट हावस किंवा आनी कितें करतले आनी ताका सोदून काडटले. सो यू आर नॉट टेकिंग एवरीबडी टू द टास्क म्हणजे सगळ्या आख्ख्या गांवाकूच वेडो घातला अशें करना. सो हांगा तुजे ह्युमन रिसोर्सीस कमी लागता आनी तुजें कामूय रोखडें जाता. तशेंच जेन्ना तुमकां एक हो इनहेलर वापरता तेन्ना तुमचे सामके प्रिसायजली फक्त लंग्स म्हणजे पुलमावानूच ते वखद वता ताचो फायदो खूब आसता. आनी जेन्ना हो मनांतलो बेश्टो भंय की ना ते इनहेलर म्हणजे संवयचेर लोकांचो खूब समज आसता डॉक्टर. ना आमी खूब वेळा पळयला की पेशंट इनहेलर हे वखद घेतात त्या भायर तो वेगवेगळे टॅबलेटी आसता किंवा सिरप आसता हे बी घेता. सगळ्यात पयलीं तो इनहेलर बंद करता. बरोबर. कारण एक प्रकारचो मनान ताच्या एक वेगळोच हे आसता म्हणजे की एक मिसकन्सेप्ट आमी म्हणू शकता की इनहेलर म्हणजे वायट बरोबर आनी टॅबलेटी किंवा सिरप म्हणजे बरें.
खरें म्हणजे तें उलटें आसता. ॲब्सोल्युटली. टॅबलेट किंवा सिरप आमी जेन्ना दिता तेन्ना आमी जवळ जवळ 10 ते 20 पटीन वखद चड दिवचें पडटा. कारण तें वखद रक्तान वचचें पडटा. पयलीं म्हणजे पोटान वता, पोटांतल्यान तें पूर्णपणे 100% एब्जॉर्ब जायना. मागीर रक्तान वता आनी रक्तान ताचो संचार पूर्णपणे आख्खे कुडी भर बरोबर. आसता. जेन्ना इन्हेलर घेता तेन्ना एक म्हणजे तो फक्त ज्या जाग्यार ताची गरज आसा थंय वता म्हणून तें कमी लागता. बरोबर. म्हणून ताचे सायड इफेक्ट आसना. म्हणून ते वर्सान वर्स घेवंक शकतात. आनी इन्हेलर हे पूर्णपणे सेफ आसता. आनी दमो जाल्ल्या पेशंटाक किंवा सीओपीडी जाल्ल्या पेशंटाक जर इन्हेलर रेगुलर जर घेत, म्हणजे पेशंट गेले 20 ते 25 वर्सां सुद्दां रेगुलर इन्हेलर घेवपी आसता ॲब्सोल्युटली. आनी ते पूर्णपणे बरे आसता. तांकां सायड इफेक्ट कांय जायना. फकत एक गोश्ट लक्षांत दवरूंक जाय की इन्हेलर कसो घेवप हें डॉक्टरा कडेन पयलीं शिकून घेवंक जाय. आनी जेन्ना केन्ना डॉक्टरा कडेन तुमी वता तेन्ना मुजरत तुमी तुमचो इन्हेलर बरोबर घेवन चलात आनी दोतोरा कडेन ताका दाखोवंक जाय की हांव इन्हेलर अशा प्रकारे घेता. करेक्ट. आनी जर ते इन्हेलर जर घेवप जर टॅक्नीक बरोबर ना ताजो फायदोय बी तितलो 100% जावचो ना. हें आमी लक्षांत दवरूंक जाय. आनी इन्हेलर बरोबर घेवप हें खूब गरजेचें आसता. बरोबर. दुसरें म्हणजे जेन्ना इन्हेलर थोडे प्रिस्क्रायब जेन्ना करता पळय तेन्ना आमी खूब वेळा सांगता की तो पेशंट विसरता की ताणें तें जें कितें ताळ्या कडेन गळ्या कडेन जो तें वखद लागता न्ही ताजो कांय फायदो आसना आमकां. सो तें टाळपा खातीर ताणें सदांच इन्हेलर घेतकीर मागीर उदक घेवंक जाय, घोट घेवंक जाय आनी गळगळ करून तें भायर उडोवंक जाय. पूण इन्हेलर हे पूर्णपणे सेफ आसता. ताचे पासून सायड इफेक्ट कांय जायना हें तुमी लक्षांत दवरूंक जाय. आनी तो जितले तेंप दोतोरान तुमकां तो इन्हेलर दिता तो घेवंक जाय. आनी इन्हेलरा मदीं 2 प्रकार आसता. एक म्हणजे तो SOS इन्हेलर म्हणटा आमी. ताका त्रास जाले की त्या वेळार एकदम बेगिनात बेगीन तुमकां तो सुशेग मेळपा खातीर. दुसरो इन्हेलर जो आसता तो डेली घेवंक जाय. जाका लागून तुमचें दुयेंस जें आसा न्ही तें पूर्णपणे अंडर कंट्रोल. कंट्रोल हाजोच अर्थ तें जवळ जवळ क्युअर केल्ल्या भशेन आसता. बरोबर. म्हणजे तर मेंटेनन्स. ताका आमी टॅक्निकली क्युअर म्हणना. कित्या खातीर तर ताका तें रेगुलर वखद घेवचें पडटा म्हणून ताका क्युअर म्हणना. पूण एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय की फक्त इन्हेलर घेवपी पेशंट हेच सदांच आनी आयुश्यभर घेवचें पडटा अशें न्ही. पेशंटाक जाका डायबिटीस आसता, जाका प्रेशराचें आसता, ताका हार्टाचें आसता, ताका नेर्वाचें दुयेंस आसता, असले सगळे पेशंटाकय आयुश्यभर वखद घेवपाचें आसता. तेन्ना हें आमी पयलीं म्हणजे मनांतलें काडून उडोवंक जाय की फक्त इन्हेलराची संवय जाता हें पूर्णपणे चूक आसता. करेक्ट. सो म्हाका दिसता डॉक्टर अतिशय मोलाचो मार्गदर्शन करपी सल्लो तुमी दिलो. एक ल्हानसो विसव घेवया आनी परतून सुरू करूया. नमस्कार. हांव डॉक्टर रेवा दुभाशी. हांव फोंड्या गायनेकोलॉजिस्ट म्हणून प्रायवेट प्रॅक्टीस करतां. येते त्या बुधवारा 18 तारखेर हांव तुमकां मेळटलें प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर ह्या फोन इन कार्यावळीन. तेन्ना हांव तुमचे कडेन पिशवी काडपाचें ऑपरेशन म्हणजे युट्रस काडपाचें ऑपरेशन ह्या बद्दल उलयतलें. हें ऑपरेशन केन्ना करप गरजेचें पडटा, खंयच्या पद्दतीन हें ऑपरेशन आमी करूं शकता, ताच्या नंतर बायलांनी कितें काळजी घेवची पडटा हाज्या बद्दल तुमच्या मनान आशिल्ले दुबाव तुमी म्हाका फोन करून विचारूं शकता. आमचो फोन नंबर जावन आसा 24904444 किंवा 24904445. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीचो हो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ. एक्सपर्ट सिटाचेर आसात प्रोफेसर डॉक्टर उदय काकोडकर, असोसिएट प्रोफेसर अँड युनिट हेड ऑफ पल्मनरी मेडिसिन, गोवा मेडिकल कॉलेज. म्हणजे छातीच्या आनी पुलमावच्या दुयेंसाचे तज्ञ दोतोर. छातयेच्या खंयच्याय दुयेंसा विशीं ज्यो तुमच्या मनात शंका आसात, प्रश्न आसात ते तुमच्या आमकां फोन करून विचारिता 24904445 आनी 24904444 ह्या नंबराचेर. तशेंच व्हॉट्सॲप करूं येता. फेसबुकाचेर ही कार्यावळ लायव्ह चल्ल्या, युट्यूबाचेर आसा. ह्या खंयच्याय माध्यमांतल्यान तुमच्यानी आमचे कडेन संपर्क साधूं येता. तर डॉक्टर आमी उलयताले की छातयेची दुयेंसां, तातूंत अस्थमा आयलो, स्मोकिंगा खातीर जावपी आयले, मागीर तुमचे इरिटेशन जावपी म्हणजे एसिडिटीक लागून सुद्दां कशें जाता. एक आतां सगळ्यान कॉमन म्हणजे वन्स अपॉन अ टायम, आतां लेट मी टेल यू वेरी फ्रँकली, म्हणजे वन्स अपॉन अ टायम पल्मनरी मेडिसीन हाचे जे हॉस्पिटल आशिल्ले ताका सुद्दां लोक टीबीचें हॉस्पिटल म्हणटाले. पण आज वेळ बदलला. लोकां मदीं बरीच जागृताय आसा. इट इज नॉट जस्ट ट्युबरक्युलोसीस म्हणजे फक्त टीबीच्या दुयेंसांचे हॉस्पिटल न्हय, तर छातयेच्या खंयच्याय दुयेंसा विशीं कसलेय तुमचे तक्रार आसूं, कसलेय कंप्लेन आसूं, कारण कितकीशीच दुयेंसां जशें सांगलें सादे खोकले आसूं शकता, एसिडिटी आसूं शकता, अस्थमाचे प्रॉब्लेम आसूं शकता, टीबी आसूं शकता, बाकी कॅन्सर आसूं शकता. खंयचीय जी दुयेंसां आसा ती सगळी इट कम्स अंडर युअर पर्व्यू. हो सगळ्यान अतिशय म्हत्वाचो. म्हणजे लोकांक पयलीं म्हणजे त्या हॉस्पिटलांत गेला म्हटल्यारूच कांय लोक रडपाक लागताले. अशी परिस्थिती नांव सुद्दां बदललां. पयलीं म्हणजे टीबी हॉस्पिटल अशें हें टीबी हो फक्त एक रोग. बरोबर.
जो छातयेचो एक रोग हाचे अर्थ फक्त टीबीच जाल्ले पेशंट थंय आसता अशें न्ही, तर ते पल्मोनरी मेडिसीन म्हणजे छातये विशयीचे जे जितले कितें दुयेंसां आहा तांचो सगळ्या दुयेंसांचो थंय तपास जाता, निदान जाता आनी ताचो उपाय बी आमी थंयसर करता. हें लक्षांत धरूंक जाय. ते टीबी हॉस्पिटल न्ही तर छातयेच्या खंयच्याय दुयेंसाच्यो जें कितें रेफरल हॉस्पिटल आमी म्हणटा टर्शरी केअर सेंटर आसा ते हॉस्पिटल आसा तेन्ना पेशंटांनी जांकां कोणाक त्रास आसा तांणी मुजरत येवची आनी आपल्या दुयेंसाचो निदान करून आनी ताचेर उपाय करून घेवचो. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो हां डॉक्टर प्रश्न करता. एक प्रश्न आमकां आयला. व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग अ हॅबीट एट यंग एज टू ड्रिंक एडेक्वेट वॉटर फॉर द हार्ट? प्रश्न म्हणजे एक्झॅक्टली डायरेक्टली रिलेटेड असो ना, पण वॉट एवर यू फील कन्विनियंट यू कॅन. उदक हें फक्त हार्टा खातीर अशेंच न्ही, वयल्यान एट अ यंग एज म्हणटा तें बरोबर आसा. कारण कित्याक एकदां हार्टाचें दुयेंस जर जायत मागीर तुज्यान अनलिमिटेड उदक घेवंक शकना. मागीर ते तुवें दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाणे त्या प्रमाणान उदक घेवचें पडटा. चड करून जेन्ना पळय ताका फेल्युअर आसता बी तेन्ना आमी चड उदक दिना. पण एट अ यंग एज उदक हें घेवप मनशाच्या कुडीक हें सगळ्या वटेनी बरें. फक्त हार्टाक अशें न्ही, ते बेनिफिशियल कुडीक बरें, कॉन्सन्ट्रेशन करपाक बरें. भुरग्यांनी तर आमी पळयता की वॉटर बॉटल व्हरता घरा कडल्यान पूण जवळ जवळ अर्द्याहून चड घरा कडेन हाडटा. हें पूर्णपणी चूक आसा. तर उदक हें कित्याक जाय पडटा की आमकां रिफ्रेश्ड आनी एनर्जेटीक रावपा खातीर उदक जाय पडटा. प्रत्येक जो सेल जो आसता बॉडीचो तातूंत उदक आसता आनी ताका तें कमी जायत जाल्यार पेशंटाक मागीर मनशाक मागीर डिहायड्रेशन जाता. डिहायड्रेशन जायत जाल्यार मागीर मनशाची प्रेशर देंवता, ताका मागीर बेगिनान बेगीन पुरो जाता, मागीर एकदम मनीस बेजार जाता, ताजी विचारशक्ती करपाची क्षमताय कमी जाता. तो जर समज शिकता भुरगो जाल्यार ताजी ती ग्रास्प करपाची म्हणजे जें कितें भुरग्याक शिकयता इस्कॉलान ते समजून घेवपाची शक्ती कमी जाता. आनी अशा वेळार जेन्ना भुरगो खेळून वगैरे आयलो आसता ताणें उदक पिवप खूब गरजेचें आसा. उदक हें खंयच्याय वयाच्या मनशाक हें एकदम बरें आनी गरजेचें. आनी हाची संवय ल्हान आसतना करून घेवप तर एकदम बरें. बरी संवय जर आमी ल्हानपणांत करीत जाल्यार त्यो संवय आपले बरोबर उरता. वायट संवय जर आमच्या कुडीन जर आमी लायत जाल्यार ती संवय फुडें उरता. बरोबर. म्हणजे डॉक्टर आनी एक बरी खबर कितें आसा म्हणजे ऑफ लेट म्हणजे हालींच एक गव्हर्मेंटचे सर्क्युलर आयिल्लें आसा. सगळ्या स्कुलांनी तांकां एक बेल येता अशें म्हणजे एक बेल रिंग जाता की जेन्ना भुरग्यांक उदक पिवपा खातीर टायम दिता. इट इज एडिशनल म्हणजे आमी जसो इंटरवल आसता तसो न्ही. अपार्ट फ्रॉम इंटरवल दॅट इज वन म्हणजे आज स्पेशल आतां म्हणजे हाचें महत्व आसा ते सगळ्या म्हणजे शिक्षण क्षेत्रांतल्या लोकांकूय पटलां. इट इज म्हणजे गूड पार्ट. कारण तो प्रश्न विचारलो यंग एजीचो म्हणून. सो इट इज नॉट ओन्ली टू द हार्ट. जशें तुमी सांगलें की हें उदक सगळ्याच शरिरा खातीर इट इज लायक अ फ्युअल. म्हणजे तुमी स्कूटर चलयता जाल्यार पेट्रोल ना जाल्यार ती बंद पडटली. तशें उदक ना जाल्यार शरीर तुमचें बंद पडूं शकता, ताका त्रास जातले. सो बेस्ट म्हणजे उदक आनी इट इज नॉट अ कॉस्टली आयटम. म्हणजे बाबा बदाम न्हय ते किंवा ना बाबा 800 रुपये किलो अशें काय ना. इट इज एडेक्वेटली अवेलेबल. फक्त जें उदक सेफ तें पिवपाचें बेटर. आनी उदक कमी पीत जाल्यार शेवटी दुयेंस जावंक शकता. तुवें उदक जर खूबच कमी पिलें जाल्यार ताका लागून किडनीचें जें परफ्युजन आसता म्हणजे जें काम आसता तें कमी हळू कमी जावन पेशंटाक मागीर किडनीचे स्टोन जावंक शकता. किडनीचें फंक्शनूय कमी जाता आनी ताचो इफेक्ट आमकां आतां कळना. जशें मनशाचें वय वाडत वता त्या प्रमाणे वेगवेगळी दुयेंसां जाता. आनी जर उदक जर कमी पीत जाल्यार हे जें कितें आमी वायट गोश्टी आमी सद्याक करता ताचो इफेक्ट मागीर जेन्ना आमकां जें आमी वय जाता न्ही त्या प्रमाणे वेगळी दुयेंसां जावंक शकता. ताचें मूळ कारण जेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमी कसल्यो संवय लायिल्ल्यो हाचेरय अवलंबून आसता. बरोबर. सो इट इज म्हाका बरो क्वेश्चन आशिल्लो. तुमी ताचे म्हणजे एकदम विस्कटान जाप दिल्या. लोकांक हो मेसेज पावलो आसतलो. डॉक्टर उदय आमी उलयतना तुमी एकदां म्हटलें की ट्युबरक्लोसीस आमी ताचेर उलयतले जाल्यार म्हणजे हो प्रश्न कित्या खातीर म्हत्वाचो आसा. आज जरी इतकी नवीन वखदां आसात, न्यू टॅक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट, तरी पण कांय लोकांच्या मनात हो ट्युबरक्लोसीस म्हणजे टीबीचो जो भंय आसा तो बरोचसो आसा. म्हाका एक सांगा आमी हाचे विशीं टीबीचे दुयेंसा विशीं उलयतना एक म्हणजे ताची लक्षणां आनी वॉट आर युअर प्रेजेंटेशन सिम्पटम, ताचे डायग्नोसीस. कारण आज जशें म्हणजे फक्त एक्सरेज न्हय तर देर आर अदर मॉडेलिटीज ऑल्सो. ते तुमी मातशें आमकां विस्कटान सांगचे. आनी हाची ट्रिटमेंट पार्ट कित्या खातीर इम्पॉर्टंट. कारण तुमी जशें वदळ सांगला की खूब लोकांक दिसता की आतां आपण बरो जाला म्हणून लोक वखद सोडटात. अशें करनासतना हो जो ड्युरेशन आसा लायक 3 म्हयन्याचो, 6 म्हयन्याचो, 9 म्हयन्याचो जो कोर्स आसा ताचें म्हत्व कितें किंवा तो कित्या खातीर घेवप आसता तितके ड्युरेशनान. टीबी हे एक अशें दुयेंस आसा जाका एक जंतू आसता. ताजो जर आमच्या आंगान भितर समज जर शिरकाव जालो जाल्यार ते जंतू आमच्या आंगान वाडून ताका लागून टीबी हें दुयेंस जावंक शकता. आनी
जर आमी अशें वखद वापरले की जाका लागून हे जंतू मरूं शकता जाल्यार TB आमी क्युअर करूं शकता. तर एक लक्षात धरूंक जाय की खंयच्याय मनशाक समजा जर ताका 2 आठवड्यां वयर खोकली आसा आनी दोतोराक मेळून खोकली जर कमी जायना आनी तरी पूण खोकली चालूच उरता, पेशंटाक चडशे वेळार सांजे वेळार जोर येता आनी चड खूब चड येना जोर, मातसो मातसो जोर येता आनी चडशे वेळार सांजे वेळार जोर येता. ताजें वजन समजा जर कमी जायत वता, ताजी रूच कमी जायत वता, तेन्ना ताका थुकेन समजा जर रगत पडटा जाल्यार आनी अवती भोंवती समजा कोण तर फॅमिलीन किंवा भायर सुद्दां जर कोणी लागीं जर TBचो पेशंट आसा जाचे कडेन ह्या मनशाचो संपर्क चड आसा जाल्यार TB एक हें कारण ह्या पेशंटा मदीं आसपाचें शकता आनी हाचे खातीर तांणी बेगिनात बेगीन लागींच्या दोतोराक जावं ते गव्हर्मेंट जावं किंवा प्रायवेट जावं तो पेशंटान ठरोवपाचें आसता. पूण एक जशें हांवें सांगलें त्या प्रमाणे प्रत्येक हेल्थ सेंटरान, प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटरान तशेंच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सगळे कडेन आमी TBचें निदान करपाची ही सोय केल्ली आसा आनी ती फुकट केल्ली आसा. ताचे खातीर पेशंटाक एक पयसो सुद्दां दिवचो पडना. बरोबर. आनी TB जर डायग्नोज करपाक जाय जाल्यार एक आमी गजाल लक्षात दवरूंक जाय की जवळ जवळ 80 ते 85% जे TB आसता ती पुलवांक जाता. तशेंच बाकीचे आमचे जे कुडीचे जे ऑर्गन्स आसा ताकाय TB जावंक शकता. सो खंय TB आसा त्या प्रमाणे ताजी लक्षणां वेगवेगळी आसता. हांवें आतांच जे सांगिल्ली खोकली, थुकी रगत पडप ही पुलवांक जर TB आसतलें. तशेंच समजा पेशंटाक समज गळ्या कडेन गांठी आसा किंवा पेशंटाक समज जर पोटान उदक जालां किंवा खंय जॉयंट सुजला आनी ते समज कमीच जायना आनी बाकीचे सिम्पटम आसा जाल्यार त्या प्रमाणे त्या दोतोराक वचून ताजें निदान करून घेवचें पडटा. पूण एक गोश्ट लक्षात धरूंक जाय की TB खंयी आसूं आनी कितलेय चड प्रमाणान आसूं ताची ती पूर्णपणे बरी जाता आनी ताका जें कितें वखद जें घेवपाचें आसता तें तितलेच प्रमाणान घेवंक जाय. म्हणजे TB कमी म्हणजे कमी म्हयने वखद घेवप आनी TB चड आसा म्हणजे चड वखद घेवप अशें आसना. तर ताका कमीत कमी 6 म्हयने हे TBची वखदां घेवची पडटा आनी जर दोतोराक जर दिसलें की 6 म्हयन्याचेर ताका TBची वखदां आनी 1, 2 किंवा 3 म्हयने वाडोवन दिवंक जाय जाल्यार ती दोतोरान ठरोवपाचें आसता. तर 6 म्हयने जाल्या म्हणून आमी वखद बंद करिना तर ताजी TBचें दुयेंस पेकलां हें पळोवन मागीर त्या प्रमाणे वखदां बंद करता. पूण 6 म्हयन्याचे पयलीं केन्नाच वखदां बंद करिना. दुसरें आमी लक्षात धरूंक जाय की ताका TB जी आसा ती नॉर्मल TB म्हणजे सेन्सिटीव TB जी नॉर्मल सदांची वखदां घेवन बरी जाता तशी TB आसा काय ताका रेजिस्टंट टायप TB आसा. जर रेजिस्टंट टायप जर TB आसा जाल्यार ताका जवळ जवळ 2.5 वर्सां सुद्दां वखदां घेवची पडटा आनी ती वखदां तांचे प्रमाणूय बी चड आसता. वखदां जर नॉर्मल TBक आमी 4 तरेची वखदां जाल्यार ती जवळ जवळ 6, 7 किंवा 8 तरेची वखदां दिवची पडटा. इंजेक्शनां सुद्दां जवळ जवळ 6 म्हयने दिवची पडटा. सो ते सगळे दोतोर ठरयता आनी दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाणे तांणी घेवचें पडटा. एकच लक्षात धरूंक जाय की बरें दिसलें की वखद बंद करूं जायना आनी जशें दोतोरान सांगलां त्या प्रमाणे वखदां. पण TB ही पूर्णपणे बरी जावंक शकता. खंयच्याय भागाक TB आसा जाल्यार सुद्दां ती बंद जाता, बरी जाता. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न धाडला की वॉट आर द कॉजीस ऑफ न्युमोनिया एंड वॉट यू मीन बाय न्युमोनिया. हो शेखर कोरगांवकर हांणी प्रश्न विचारला. न्युमोनिया म्हणजे आमचे पुलमांव मदीं इन्फेक्शन जावन ताका सूज येवप आनी सूज येवपाचें ताचें न्युमोनिया जावपाचें कारणां वेगवेगळीं आसता. ताका फक्त वायरस म्हणजे कितें म्हणजे जे आमी फ्लू बी म्हणटा पळय ताका जशें नाक व्हांवप, शिको येवप तशेंच तेच वायरसीस आमचे पुलमांवकय बी इन्फेक्शन जावन व्हायरल न्युमोनिया जावंक शकता. आनी एक वेळार व्हायरल न्युमोनिया सुद्दां एकदम भयंकर एक सिवियरिटी जावन पेशंटाक केन्ना वेंटिलेटराचेर घालचें पडटा किंवा पेशंट दगावंक शकता असल्या. तशेंच न्युमोनिया जावपाचें दुसरें कारण म्हणजे बॅक्टेरिया जे जंतू आसता वाऱ्यान भितर आसता किंवा हॉस्पिटलान आसता किंवा बाकीचे भायर आमी पळयता जाका पेशंटाक इन्फेक्शन ताजे पासून दुसऱ्या पेशंटाक जावंक शकता. पण लक्षात धरूंक जाय की अशें न्युमोनिया सहज जायना. एक म्हणजे ते इन्फेक्शनाचो लोड खूब आसचो पडटा. दुसरें म्हणजे पेशंटाची प्रतिकार शक्ती कमी आसची पडटा. ताका क्रॉनीक फिगदाचें दुयेंस आसता किंवा पेशंट डायलिसीसचेर आसता, रिनल प्रॉब्लेम आसता, जांकां इम्युनिटी कमी आसता असले पेशंटांक ते न्युमोनिया जावपाचें प्रमाण चड आसता. डॉक्टर मातसो इंटरप्ट करता, एक प्रश्न आयला. हॅलो हॅलो हां विचारात. दोतोर म्हजो न्ही रातचो न्हिदल्या उपरांत खूब ताळो सुकता आनी असो की जीभ सुद्दां हालना. तो कित्याक लागून सुकता आनी दिसाची काय चड इतले ताण लागना, रातची म्हाका चड ताण लागता. चड सारकें ताळो सारको सुकून येता.
फक्त बी काय रातीच्याच वेळार ताळो सुकवता. हय. हय. आनी आनी तुमचे सद्या कितें वखदां बी चालू आसता तुमकां जी तुमी घेता? तुमी उदक बी कमी प्रमाणात पिता? चडशी वखदां आतां सध्या चडशी बंद आसा. एसिडिटी प्रॉब्लेम बी आसा? एसिडिटी प्रॉब्लेम खूब आसा. एसिडिटी प्रॉब्लेम खूब आसा. सर जशें ताणी म्हणलां की एसिडिटी प्रॉब्लेमाच्या बद्दल आमी पयलीं उलयल्लें पळय की खोकली येता म्हणून. तशेंच जशी खोकली येता तशेंच एक एक वेळार ताळो सुकून येता कारण ती सय सूज येता आनी त्या प्रमाणान एक प्रकारचो एक जे थंय ड्रायनेस जाता पळय ते एसिडाचो तो इफेक्ट जाल्ल्या कारणान आसता. तर अशें पेशंटान पयलीं म्हणजे एसिडिटी कित्याक जाता तें पयलीं पळोवंक जाय. खूब वेळा एसिडिटी स्ट्रेसाक लागून जाता. म्हणजे तो एड्रेस करूंक जाय. स्ट्रेस लेवल कमी करूंक जाय. योगा करूंक जाय. एक्सरसायज करूंक जाय. आनी जाता तितलो एक लक्षांत दवरूंक जाय की स्ट्रेस वाडोवन ताजें कांय बरें कांय जायना, वयल्यान वाडटा. बरोबर. दुसरें कारण एसिडिटी जावपाचें म्हणजे आमची एक जीवन पद्दती जी आसता ती फास्ट लायफ. आमी खंयच्याय टायमार केन्नाय जेवता खाता आनी ताजेर कंट्रोल कांय आसना. चड तिखट खावप, तेलकट खावप, हॉटेलांनी खावप हाका लागूनय बी एसिडिटी जावपाचें प्रमाण चड आसता. किंवा फक्त धांवपळ करप आनी जाय तितल्या प्रमाणान उदक पिवप ना हाका लागूनय बी एसिडिटी जावपाचें प्रमाण चड आसता. जेन्ना एसिडिटी चड आसता न्ही तेन्ना असो ताळो सुकून येवप आनी चडशे वेळार रातचें कित्याक जाता हाका कारण आसता की जे एसीड आसता ते मेन जेन्ना न्हिदिलो आसता तेन्ना एसीड ते पोटांतले एसीड ते ताळ्या कडेन येवपाक ताका एकदम सुलभ जाता. म्हणजे बरे प्रकारे कारण ताका बशिल्ले आसतना ते हय बशिल्ले आसतना ताका अगेन्स्ट ग्रेविटी येवचें पडटा. म्हणजे ते एसीड एक्चुली वयर येवचें पडटा आनी हे इजिली फ्लो जाता. ताका लागून ते त्या प्रमाणे चड जाता. सो एसिडिटी हो एक कारण आसूं शकता. तशें ताळो सुकप किंवा ताळो गच जावप हें एक कारण आसूं शकता. दुसरें म्हणजे तांणी पळोवंक जाय की ताळ्या कडेकच समज कितें प्रॉब्लेम जर आसा जाल्यार तपास करून घेवचो पडटा. किंवा आमची जी फूड पायप जी आसा ताका समज कितें जर प्रॉब्लेम आसा ताका लागूनय अशें जावंक शकता. तिसरें म्हणजे पेशंटाक समज जर डायबिटीस आसत आनी ताजें निदान जावं ना जाल्यार ताळो सुकप, चड ताण लागप, चड भूक लागप आनी चड खावन सुद्दां वजन कमी जायत रावप हे एखाद्या पेशंटाक डायबिटीस जाल्ल्याचे लक्षण आसूं शकता. हें तांणी चॅक करून घेवचें पडटा. डॉक्टर आमी निमोनिया बद्दल उलयता. तुमी सांगलें की बॅक्टेरियल आसूं शकता बिकॉज ऑफ द ऑर्गेन म्हणजे जे हवेन जंतू असतात तांकां लागून जावं शकता. तशेंच टीबीचे जेन्ना जाता न्ही टीबी ही एक निमोनिया कशी ताजें प्रेजेंटेशन जावंक शकता. तेन्ना तें कारण समजा आमी जर थुकी तपासली तातूंत समज जर ते थुकयेन समजा जर बॅक्टेरिया मेळुना जाल्यार ते टीबीचे जंतू मेळ्ळे जाल्यार ही निमोनिया ती हाका लागून जावंक शकता. म्हणजे टीबीक लागून जावंक शकता. तशेंच आमी आनी एक प्रकार आसा ताका आमी हें म्हणटा म्हणजे कितें पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टीव निमोनिया. म्हणजे ताका पेशंटाक एखादें भितर एखादें ट्युमर आसूं शकता. अच्छा. तो ट्युमर म्हणजे कॅन्सर आसूं शकता. आनी तो कॅन्सर आसा ट्युमर आसा म्हणून ताजी जी श्वास घेवपाची वाट आसा ती बंद जाल्ले कारणान ताचे डिस्टल टू इट म्हणजे कितें त्या ट्युमराच्या फाटल्यान जो पळय जागो आसता तो लंग्स आसता तो सारको ओपन जायना. तातूंतले जे कितें जंतू बी आसता ते थंय उरता आनी तांकां ते मल्टिप्लाय जावन निमोनिया उरता आनी हो निमोनिया क्लियर जायना. ताका आमी नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया अशें म्हणटा. अच्छा. वखदां दिवन क्लियर जालेना. सो खुबशे वेळा लंग कॅन्सर आशिल्ले पेशंटाकय बी ताजें मॅनिफेस्टेशन किंवा प्रेजेंटेशन एक निमोनिया अशें जावंक शकता. बरोबर. आमकां एक युट्यूबायल्यान क्वेश्चन विचारला. आय हॅव अ लॉट ऑफ एसिडिटी, बॉडी पेन एंड लेग्स गेट सोलन. कॅन यू हेल्प? आनी ओके हो पयली एक पार्ट घेवया. एसिडिटी जशें आमी आतां कितलेशेच पेशंटाक आमी सांगलां की एसिडिटी प्रॉब्लेम हो कित्याक लागूंक शकता ते पयलीं म्हणजे सोदून काडचें पडटा. स्ट्रेसाक लागून, लायफस्टायलाक लागून, वखदां घेता म्हणून काय सारकें जेवण जेवना म्हणून खुबशे वेळा उपाशी रावता गरजे भायर आनी ताका लागून जाता. उदक कमी पिता म्हणून जाता तें पयलीं पळोवंक जाय. पांय जर सुजता न्ही ताका कारण आसता म्हणजे ताका एखादें ते किडनीचे कितें प्रॉब्लेम आसूं शकता किंवा हार्टाचे प्रॉब्लेम आसूं शकता किंवा ताजे पुलमॉन ते उदक म्हणजे कंजेशन जाता म्हणून ताका लागून जावंक शकता. ते कारण सोदून काडचें पडटा. दुसरें म्हणजे थायरॉयड प्रॉब्लेम आसता. हायपोथायरॉयडिझम जर आसत न्ही जाल्यार ताका लागूनय पांय सुजता. तशेंच पूर्णपणे आंगय सुजता. तशेंच जे मनीस सोरो पिता तांकां लिवराचें दुयेंस जाल्लें आसता तांकांय अशें पांय सुजप, पोट सुजप हे सगळे प्रकार जावंक शकतात. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला युट्यूबर्सान ताणें विचारला. वॉट आर द कॉजीस ऑफ लंग कॅन्सर? बिकॉज समटायम्स वी फायंड पेशंट्स दोज हू डोंट स्मोक ऑल्सो गेट लंग कॅन्सर. हो एक एक सब क्वेश्चन ताणें विचारला. डू द आय हर्ड दॅट गार्लीक इज गूड फॉर कॅन्सर. वॉट इज युअर ओपिनियन? आमी सेकंड पार्ट लास्टाक घेवया. पयलो पार्ट पयलीं कवर करया. लंग कॅन्सराक तशें पळोवपाक गेल्यार
एक्झॅक्ट अशें कारण ना म्हणूनच तर ताका एक्झॅक्ट जशें आमी TB क्युअर करता तशें लंग कॅन्सर क्युअर करूं शकना. बरोबर. पूण आमी पळयलां की जे पेशंट लंग कॅन्सर जावन येता तातूंत सगळ्यांत कॉमनेस्ट जे कारण आसा ते सिगरेट किंवा विडी स्मोकिंग एक आसता. दुसरें कारण म्हणजे जे एटमॉस्फेरीक पोल्युशन आसता तातूंत भितर जे घटक आसता जे कार्सिनोजन म्हणटा जाका लागून कॅन्सर जावपाचें प्रमाण चड जाता हाका लागून जावंक शकता. तिसरें म्हणजे पॅसिव्ह स्मोकिंग. जर जो स्मोकर आसता ताजे अवती भोवती जे लोक आसता ते स्मोकराचो स्मोक जे धुंवर आसा तो आपल्या श्वासा वाटे भितर घेता तांच्या मदीं जावंक शकता. तशेंच आमी पळयलां की लायफस्टायला लागूनय बी कॅन्सर जावपाचें प्रमाण हालीं वाडिल्लें आसता. आनी कॉमन कारण म्हणजे ताका कारण एक्चुअली खरें म्हणजे आसना. म्हणून ते जे लोक सिगरेट किंवा विडी ओडना तांकांय कॅन्सर जावंक शकता. पूण तांच्या मदीं जे कॅन्सर जावपाचें प्रमाण आसता ते खूब कमी आसता जे सिगरेट ओडटा तांकां कंपेर केलें जाल्यार. बरोबर. सो बेसिकली जे लोक सिगरेट ओडटा तांकां किंवा विडी ओडटा हांकां कॅन्सर जावपाचें प्रमाण चड आसता. ताका स्वता जावं शकता ताजे बरोबर जे फॅमिली मेंबर आसा तांकांय जावपाचें हें. सो म्हणजे हो मेसेज परत ह्याच खातीर सांगता की सो दॅट पीपल आर अलर्ट. आनी फक्त कोणी म्हणना हांव म्हाज्या आवडीक पिता बट इज नॉट दॅट वे. इट इज ऑल्सो. आनी दुसरें म्हणजे कशें आहा सिगरेट ओडपाक लागून जे पळय कॅन्सर जाता इट इज अ प्रिव्हेंटेबल कॉज ऑफ कॅन्सर. बरोबर. हें आपूण टाळूं शकता. करेक्ट. सो तें जें कितें आपूण टाळूं शकता तें टाळप हें म्हत्वाचें. कारण एकदां जर कॅन्सर जायत ताका इलाज आसना. पूण सिगरेटी पासून पयस रावप म्हणजे फक्त कॅन्सरा पासून पयस रावप अशें न्ही. हार्ट अटॅक जावपाचें प्रमाण चड आसता. तांकां इम्युनिटी कमी जावपाचें, आस्थमा जावपाचें, बाकीचे कॅन्सर जावपाचें प्रमाण चड आसा. कितलींशींच दुयेंसां जवळ जवळ 22 तरेची वेगवेगळी दुयेंसां सिगरेटीच्या धुवराक लागून जावंक शकतात. ती आपूण टाळूं शकता. बरोबर. सिगरेटीच्या पासून पयस रावून. करेक्ट. बेसिक म्हणजे कशें आसा डॉक्टर की ज्या मनशाक पेंवपाक कळना तो उदकान उडकी मारचो ना. सो इट इज अ प्रिव्हेंटेबल की तूं आडोवंक शकता तें. कारण तुका उडकी कोण मार म्हणून सांगना बट यू डोंट नो स्विमींग. तशेंच जेन्ना तुका खबर आसा की आपल्याक जर आपूण सिगरेट ओडूना जाल्यार आपूण इट इज ऑलवेज बेटर एंड सेफर. सो वाय यू वॉन्ट टू गो फॉर दॅट. म्हणजे विखाची परीक्षा पळोवप ना जशें आमी कोंकणीन म्हणटा किंवा मराठीन म्हणटा तशें तें. सो मुद्दाम जाणात जावन त्या हातून आनी कित्याक बळी पडप. तें पिवना सिगरेट ओडूना म्हणजे काय तुज्या पोटाक उपाशी उरलो वो मरतलो अशें काय जायना न्ही. अन्न न्हय तें. सो हें नाका जाल्यार फकीक बळी पडप ना. स्पेशल म्हाका दिसता डॉक्टर ह्या कार्याच्या माध्यमांतल्यान तुमचो ओदोळचो मेसेज हांव परत रिपीट करता. यंगस्टर्स स्पेशली खूब जाणांक दिसता की आपण एक बरी बायक घेतली सिगरेट ओडत गेलो म्हणजे हिरो म्हणून. बेसिकली इट इज नॉट अ सायन ऑफ हिरोइजम. इट इज अ सायन ऑफ झिरोइजम. जाका स्वताक अक्कल ना ताचे ते सर्वसामान्य लोकां समोर मांडिल्लें प्रदर्शन अशें म्हजें स्वताचें मत. एंड आय एम शुअर. आनी दुसरें म्हणजे तुमी जर म्हणटा की तो हिरो ओडटा म्हणून आपूण ओडटा की आनी आपूण हिरो भशेन जातलो. पूण त्या हिरोचे जे त्रास आसता ते त्रास ताजे काडिल्ले आसता ते आमी पळयना. फक्त ताजी सिगरेट पळयता. आनी खरें म्हणजे तो हिरो ती सिगरेट ओडिना. तो ताका सिगरेट ओडपा खातीर फक्त 1 सेकंडा खातीर बोटान हातान धरपा खातीर पयशे मेळटा. बरोबर. आनी जो सिगरेट ओडटा ताका पळोवन तो खरें म्हणजे आपल्या बोल्सांचे पयशे वगडायता आनी बरें दुयेंस तयार करता. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो बेसिकली ह्या हातूंतल्यान भायर सरा. आनी डॉक्टर म्हणजे आनी जस्ट ऑफ द ट्रॅक म्हणजे वॉट मदीं जो काळ आशिल्लो आतां बरोचसो चेंज जाला तरी पण केन्ना केन्ना तुमी म्हणटा आजकाल चलयांक मातशें ते म्हणजे टू बी इन पार विथ द बॉयज म्हणजे जेंडर बायस ना. जे चले करू ते आमी सगळे करूं शकता. ह्या एका वैचारीक भुतान पछाडल्या उपरांत तांकां थोडेशे सिगरेट ओडपाची हुक्की येता किंवा किक येता विच इज ऑल्सो रॉंग. आनी हांगा खंयच्याच तरेचो जेंडर बायस दादल्यांनी ओडप ना आनी चलयांनी बी ओडप ना. दीस मोर म्हणजे मेसेज इज व्हेरी लावड एंड क्लियर. कारण हाच्या शिवाय तुमकां अश्यो बऱ्योचश्यो क्षेत्र आसात जंय तुमची आपली एबिलिटी तुमी दाखोवंक शकता. यू कॅन शो इन द स्पोर्ट्स, यू कॅन शो इन द आर्ट, यू कॅन शो इन म्युझीक. तुमचे कलेचे क्षेत्र तुमचे बाकीच्या अभ्यासाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही स्वताचें वर्चस्व दाखोवंक शकता आनी प्रूव करूंक शकता. ह्या नाका जाल्यार हाका बळी पडपाची कांयच गरज ना. बरोबर. आनी जे तुजे खरें टॅलंट आसा ते मागीर फाटीं उरता. आनी सिगरेटीक लागून जे पळय तुमची जे कितें तुमची जी असीमीत अशी अपरिमीत अशी तुमची हें आसता पळय टॅलंट आसता पळय ती फाटीं उरता आनी तुमी खरें म्हणजे स्वताचो एक नाश करून घेता. बरोबर. सो ताजे पासून पयस रावप हें शाणेपण. आनी तुमी पयस रावात आनी दुसऱ्यांकय सांगात की सिगरेटीक लागून जे पळय वायट परिणाम जाता ताजे पासून एकच उपाय म्हणजे सिगरेट न ओडप आनी दुसऱ्याक न ओडपा खातीर एक मेसेज दिवप आनी कावन्सिलींग करप. बरोबर. सो म्हाका दिसता डॉक्टर ही एक अतिशय मोलाची आयची जो एपिसोड आशिल्लो की ह्या एपिसोड फक्त आमी चर्चात्मक म्हणजे फक्त दुयेंस आनी म्हणजे प्रश्न उत्तर अमकें जालां कितें करूं अशें न्हय तर एक तुमी ब्रॉडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल कमिटमेंट म्हणून जो मेसेज सगळ्या मुखार पावलो त्या खातीर प्रुडंट मिडियाची जी सगळी टीम आसा तशेंच आमचे जे पळोवपी आसात कारण ही कार्यावळ आतां जेन्ना लायव्ह वता ताच्या उपरांत जे रिपीट टॅलिकास्टी आसता आनी ह्या कार्यावळीन बरेचशा लोकांनी आमकां यूट्यूब किंवा फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन संपर्क साधलो त्या सगळ्यांचे आमी उपकारी आसात.
तरी पण डॉक्टर एक वता वता एक 2 मिनटां खातीर म्हजे कडेन आसा एक अरावंड 1.5 तुमी एक टेक होम मेसेज म्हणून सांगचो अशी म्हजी इच्छा आसा. टेक होम मेसेज म्हणत जाल्यार एक म्हणजे निरोगी आरोग्य म्हणजे आयुष्य जगप हाचे पेक्षा आनी बरी कांय ह्या संवसारांत बरी गजाल ना. कारण दुयेंस एकदां जावन नाय ताचे नंतर उपाय करचे पेक्षा दुयेंस न जावपा खातीर उपाय करप म्हणजे एक बरें आयुश्य जगप. बरोबर. बरें जेवण जेवप, हेल्दी रावप आनी हेल्दी मायंड दवरप करेक्ट. खूब गरजेचें आसा. आनी हेल्दी लायफस्टायल ही खूब गरजेची आसा. किंवा शेवटी आमी फक्त एक जें आमकां खबर ना त्या हाजे फाटल्यान आमी धांवत रावता आनी जें आपल्या कडेन आसा तें वगडायता. बरोबर. आनी दुसरें म्हणजे पळयता आमी की इफ यू इनवेस्ट इन हेल्थ बरोबर. बरोबर. आनी आमी पळयता की आमी NSC करता, PPF करता किंवा फिक्स डेपॉझिट करता आनी भांगरां शिंगरां सगळीं करता आनी ती शेवटी कितें करता की व्हरून ती बँकेन दवरता आनी शेवटी आपूण एक गरीब मनीस कसो जगता. जाका लागून जे कितें आमी आपल्या आयुश्याचे आरोग्याचे जे खर्च करूंक जाय ताच्या पासून एक बरी गजाल म्हणजे ह्या आरोग्या पासून जो आमकां डिविडंड मेळटा तो फक्त आमकांच मेळूं शकता. करेक्ट. वेरेज जे पयशे आमी बँकेन दवरता किंवा LIC जे पॉलिसी कसली पॉलिसी आमी करता की हे आमच्या नंतर आनी कोणी तरी एन्जॉय करतलो. बरोबर. सो हे आमी लक्षांत दवरूंक जाय. जर आरोग्य तुम्ही इन्वेस्टमेंट आज करीत म्हणजे एक्सरसाइज करीत बरें जेवण जेवीत निरोगी आरोग्य निरोगी आयुश्य जगत जाल्यार हाजो फक्त फायदो आमकांच आनी आमकांच मेळटलो. आनी हाजो फायदो तुमकां जेन्ना तुमी वय जातलें तेन्ना ताजी इम्पॉर्टन्स कळून येतली. बरोबर. आसा डॉक्टर ही अतिशय मोलाची आनी म्हत्वाची कार्यावळ आशिल्ली. एक परत टेक होम मेसेज सांगता की जशें अदर डॉक्टरान सांगलां की आज ट्युबरक्युलोज सारक्या दुयेंसाचें निदान खंयच्याय जाग्यार जावं शकता. सगळीं वखदां म्हणजे वी शूड रियली थँक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एज वेल एज अवर नॅशनल मिशन आसा की हेल्थ मिशनाचेर की हाचेर सगळो येवपी खर्च सरकार करता. म्हणजे तुमकां एक पयसो खर्च करचो पडना. आनी हो जो सपोर्ट आसा म्हणजे स्पेशली स्टेट लायक गोवा की जी सगळी भलायकी यंत्रणा एका मोटिवेटेड जावन कार्य करता अंडर एबल लिडरशीप हें सगळें अशें चालू उरतना तुमचो सगळ्यांचो सहभाग म्हत्वाचो. कोणेच डिस्करेज जायनासतना बाकीच्यांकूय प्रेरणा दिवपा जाय बरें निरामय निरोगी आयुश्य जगपा खातीर. आयची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं प्रुडंट मिडियाची जी म्हणजे टॅक्निकल सपोर्ट टीम आशिल्ली तेंच्या सगळ्यांच्या काळजांतसान देव बरें करूं. तांकां लागून ही बरेचशें जें आमचें नॅटवर्कींग आसा ताचें पब्लिसिटी जाता आनी लोकां मेरेन एक म्हत्वाचो मोलादीक मेसेज पावोवपा खातीर ही सगळी यंत्रणा कार्यान्वीत आसता. त्या खातीर आयची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं तुमकां एकदां सगळ्यांक काळजांतसान देव बरें करूं. डॉक्टर मुजरत वेळ काडून तुमी आमच्या ह्या कार्यावळीन सहभागी जाले त्या खातीर सगळे पळोवपी हे कार्यावळीचे वांटेकरी आनी कार्यावळी ही सगळी घडोवन हाडपी ह्या सगळ्या यंत्रणांचे तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार.